Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार. आणि सगळ्यांपैली माफ करा, सॉरी तुमकां सगळ्यांक. नी सद्या म्हजे कशें हालींचे तेंपार हांवें आवय सारको म्हणजे प्रांजळ कबुलीत हांव सामको वेरी प्रॅक्टिकली सांगता. सद्या हांव ट्यूबलायट कशी जाल्या म्हणजे पीक 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 एक आयतारा पेट्टा दुसऱ्या आयतारा पेटना अशें जाता म्हणून हांव परत माफी मागता तुमची. पण हांव परत एकदा तुमच्या मुखार येयला तुमकां हांसोवपाक आणि स्वागत तुमचें कसिनो प्रायड जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन. आमचे टायटल स्पॉन्सर कसिनो प्रायड जस्ट इमॅजिन. Just imagine. मित्रांनो, हालींच्या तेंपार राजकारण्यांक अरेस्ट जाल्लेलें आयकोंक नासलें. म्हणजे दिगंबराक बीन ते आपयताले पळय तेन्ना खूब आमचे अशें म्हणजे आमकां दिसतालें जातलें, पण जालो भलतो. म्हणजे पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेक अरेस्ट जाली पळय आनी मागीर ताका बेलार सोडलाय बी. पण आमदार रोहन खंवटेच्या मरे अटके फाटल्यान मुख्यमंत्र्याचो हात आसा अशें खूब जाणांक दिसता, आमकांय दिसता, खूब जाणांक अशें दिसता रे. पण सत्य कितें तें कळ्ळ्या शिवाय आमी कितें उलोवंक शकना न्ही. कित्याक जस्ट इमॅजीन इज अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल कार्यक्रम. एक मात, ह्या सगळ्या प्रकरणामुळे आमचो राजेश भाटणेकर आपल्या पुराय राजकीय कारकिर्दीन जितलो फामाद जालो ना तितलो ह्या प्रकरणामुळे सामको फामाद जालो. भयंकर. स्पिकर कोण तो आतां सगळ्यांक खबर आहा. आनी ह्या स्पिकराचे बेस्ट हो आतां आमचो सभापती आहा पळय, हो सारको म्हणजे अशें रे, खंयच्या आमदारान सामको कॅज्युअल रे, खंयच्या आमदारान कितें विचारलें बीन जाल्यार हो स्पिकर या ओके 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 आयल गिव, अरे तूं उलय मरे, अरे तूं उलय, तूं उलय मरे, अरे ओके ओके, सामको रे म्हणजे वाड्या वयलो बी स्पिकर आसता पळय तसो. पण आमचो सद्या विशय कितें चल्ला की रोहन खंवटे हांकां जाल्लेली अरेस्ट आनी तेजे फुडले सगळे फाटले सगळे हे नाटक आनी राजकारण. Just imagine. रोहन, तुका अरेस्ट जाली त्याच्या फाटल्यान सरकाराचो हात आसा अशें तुका दिसता? म्हणजे इज गव्हर्मेंट इन्वॉल्व बिहायंड युअर अरेस्ट? The government, including Bab Mavin Gudin, by Jennifer Monserrat, Bab Vishwajit Rane, and by Dr. Pramod Sawant. So you are smelling CM's hand in your arrest? I'm directly making a charge. अशें कशें? आसतलोच न्ही, हांगा सीएमाचो ह्या प्रकरणात आसतलोच न्ही, कितें तर पण हे सीएम अशें कित्याक करतलो? जेन्ना फ्रस्ट्रेट मनीस जाता असले कारणां करता. मुख्यमंत्री खंय गेला तो? काय खबर ना आमकां. हेज बिकम अ बुकलो काय म्हणून असं तें नाका तूं आमकांय त्रासान उडयतलो कळ्ळें मरे. बरें, अरेस्ट जावपा फाटलो मुद्दो कितें? बॅनर्स. तूं खूब बॅनर्सां लायता, तूं बॅनर्सांचेर खूब खर्च करता, ह्या खातीर तुका अरेस्ट बी केला अशें तुका दिसता? बॅनर न्हय, मागीर कितें तर? डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स. सो यू डू डिसप्रपोर्शनेट असेट्स. I don't normally. What do you want to say to BJP? They have lost. आराम रे, 2022 पयलीं मार्शलांक सांगून ओपोजिशन MLAंक असेंब्ली भायर घालप म्हणजे सभापती राजेश पाटणेकराचेर विश्वास सतरकराचो संस्कार जाल्या काय? क्लियरली जाला. तूं जाणा रोहन, विजयाचेर एक्शन कित्याक जायना ती? कारण ते कडेन पार्टी आहा, पॉलिटिकल पार्टी आहा. तूं सामको पळय प्युअर इंडिपेंडंट रावता, तुजे कडेन पॉलिटिकल पार्टी ना. आतां प्युअर इंडिपेंडंट रावं येता, पण कसो गोविंद गावडे टायप सरकारा भितर रावन सरकाराचें आयकून तेज्या मर्जी भायर वचप ना. मागीर तुका काय ना, पॉलिटिकल पार्टी आसप इज व्हेरी. I don't believe in all these things. I believe in my work. वर्क आसात रे, वर्क सगळेच करता, वर्क आसात, पण आपली स्वताची पॉलिटिकल पार्टी असल्यार न्हू कोण हात लावपाक मागीर वचना. म्हणजे हांवें तुका कितें म्हटलें तें तुका पटलें. Just imagine. सीएम मरे सद्या कितें म्हणटा पळय न्हू तें तो करता काय, आनी तो जें करता तें म्हणटा काय तो जें कितें म्हणटा पळय डज ही रियली मीन डॅट ऑर देर इज सम हिडन मिनींग बिहायंड हीज स्टेटमेंट? कन्फ्युज्ड आमी कितें. स्वता सिनियर राणे सीएमाचें भाशण आयकून कन्फ्यूज जालो एकदां. सारको थग लायफ मुवमेंट ऑफ सीएम प्रमोद सावंत. राजकारणात म्हणजे पुराय जर देशातलें राजकारण घेत जाल्यार घडये कदाचित कंटिन्युअस आमदार जावपी न्ही. आमदार जाल्लो थोडो वेळ खासदार म्हणून गेल्या, खासदाराच्यान परत आमदार म्हणून येयल्या, पण कंटिन्युअसली 50 वर्सां आमदार जावपी
आणि बरोचसो काळ सत्तेन आसपी बरोचसो काळ सत्तेन आसपी बरोचसो काळ सत्तेन आसपी बरोचसो काळ सत्तेन आसपी Juju stock juju stock la 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 juju stock la 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 juju stock सिनियर राणे कायच कळपाक मार्ग ना की हो आता आपली तुस्त करता काय आपल्याक नेमकं दुष्ट कसो. Just imagine. सावंत सरकाराचे चडशे मंत्री अनफिट आणि कॅबिनेट रिशफल जावपाकूच जाय अशें सरकारांतलोच मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. आमी म्हणिना रे. कॅबिनेट रिशफल विशय येवपा लागला म्हणजे मध्यान राती ओट टेकिंग सेरेमनी असेंब्ली रातची 12 मेरेन कामां चालू जावं शकता कित्याक MGP रातचे 12 जाल्ले आणि CMA रातचो 12 मागीर सगळे हेंचे 12 रातचे मध्यान राती आसता. सो हे न्ही म्हाजें सांगपाचें म्हणजे असेंब्लीच्या स्टाफाक सांगपाचें हें की बाबांनो तयारी दवरा की एक दीस तुमकां येवचें पडटलें उशयान चादरी घेवन कित्याक स्वेरिंग इन केन्नाय जावं शकता आतां नव्या मंत्र्यांचें बी. सो बी रेडी फॉर अ नायट ड्युटी. That Citizen Amendment Act has to become law to protect the persecuted minorities. You had none other than Chidambaram also speaking in Parliament. It is there all over the social media. How is there a change of heart? How is there a change of heart? How is there a change of heart? आतां हेचेर रवी नायकाचो रिप्लाय आयकतले. आसा कापस्तात आसा तुमकां कापस्तात. अरे हे सामकें रेव्होल्युशनरी गोंजा भशेन जालें न्ही विचार. आसा कापस्तात विशय भरकट्टा. रवी नायकाचो रिप्लाय टू मॉविन गुदिनो ऑन हार्ट ट्रान्सप्लांट अँड चेंज ऑफ हार्ट. मॉविन बाब चेंज ऑफ हार्ट काय कितें हार्ट ट्रान्सप्लांट कितें आसा सगळे तरेचे. अशें फाटीं तुमी 10 जाणांचे तुमचे हार्ट चेंज जाले आनी तुमी BJPन गेले. आमी कितें म्हटलें अशें काय म्हणूं ना कळ्ळें. दिल तो है दिल का क्या एतबार की जी अशें एक रिकॉर्ड आसपा जाय जावपा जाय. आनी जे हार्ट चेंज जावं शकता आनी जे फेब्रुवारी म्हयन्यान चड जावं शकता हार्ट. फेब्रुवारी म्हयन्यान हार्ट वीक जाता कारण फेब्रुवारी म्हयनो जो आसा तो व्हॅलेंटायन्साचो म्हयनो आसा. जे ह्या म्हयन्याचे हार्ट दिलें घेतलें घेता दिता हार्ट. आय लव यू लव मी बाबू सोना कुची हे सगळे तरेचें जाता. हायेस्ट TRP पुलर म्हणजे रवी बाब आणि चर्चिल बाब. रवी बाब एक हार्ट न्हू चेंज जालें न्हू काय नजो पण हार्ट मरे तुटपाक फावना. काळीज दुखता रे मागीर आनी गॅरंटेड फेब्रुवारी म्हयन्यान मरे आमचे खूब जाणांचे काळीज दुखले जेन्ना FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेराक मरे टिमींतलो काडलो पळय. आतां कितें म्हाका खबर ना काडना पण एट दीस क्रुशियल स्टेज वेन ही वॉज परफॉर्मिंग सो वेल I don't know what is the reason but this is real heartbreak. Gone on me. Sergio's 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 gone on me. Okay, from football we come over to cricket. थिवी क्रिकेट स्टेडियमा खातीर जो जागो एक्वायर केला त्या शेतकारांक जाग्याच्या मालकांक शेतकारांक 50 ते 60 रुपया स्क्वेअर मीटर दर दिला असो सुदिनान विशय काडलेलो असेंब्लीन. हे खरें 50 ते 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. 50 ते 60 रुपयान 1 लिटर पेट्रोल येना मरे. आय नो एवरीबडी कांट बी सुभाष दी शिरोडा बट गरिबांक जाग्याचो सारको दर दिया मरे. दीस इज डे लायट दरोडा मरे. सवादी मातशें हो आनी एक स्टेडियम जो थिवींक तुमी बिचोले वता आसतना थिवी ह्या भागांत जावपा खातीर एक्विजिशन आनी मजा म्हणजे अशी तांकां आजून पेमेंट ना. 30 आनी 50 रुपया रेट उरला आतां. तुवें पेडणे मोपाक 1000 रुपया दिलो आनी थिवी सारके हेका ज्या कडेन 5000 6000 मिनिमम रेट आसा थंय तांकां आजून शेतकऱ्यांक ना. गोवा वार्तान मोठी न्यूज हाडिल्ली की त्यांना तो असताना त्यांना केन्नाच आवाज करू ना शेतकऱ्यांचो स्पीकर सर. आता तळमळून उठला शेतकऱ्यांची सारखी हें आयल्या तेका. आमी तांकां एकदां 100 रुपया कितें दिता. आतां 100 रुपयान तुका कांयच मेळपाक उसता. पाव सुद्दां घेतले जाल्यार आतां 10 रुपया बी असो रेट आसता. हें दिगंबर कितें आं बेश्टोत आजून 10 रुपया पाव जावंक ना गोंयान. बेश्टोत कितें हाय कितें उरूं ना. 10 रुपयान तुका धाकटो स्लायस ब्रेड जाल्यार येता पूण 10 रुपयान पाव उणो. कोण तो बदीर 10 रुपयान पाव विकता. कोण तो बदीर 10 रुपयान पाव विकता तो.
Just imagine. MLA अलिना साल्दानाक एका ऑफिसरान पोर्तुगीज म्हटलो आनी मागीर एपॉलॉजी बी मागली, पण ताणें जे एपॉलॉजी मागतना जस्टिफिकेशन दिलां पळय तें पटपा सारकें ना. 100 years old, 500 years old. How are we going to compensate heritage, sir? There are in India there are houses which are 5,000 years old. Could be. Huh? I'm not saying no. Goa But that doesn't mean our houses should be destroyed. Goans, 550 just listen to me. years old. Goans Yes. were an invading force in India. They came 500 years or whenever. But Indians were they were living here 10,000. When you all came, you all also must have destroyed so many houses here. The Portuguese. When you all came, you all also must have destroyed so many houses here. The Portuguese. When you all came, you all also must have destroyed so many houses here. The Portuguese. When you all came, you all also must have destroyed so many houses here. The Portuguese. We, the people of Goa, have taken strong objection to this statement. And when our Honorable Chief Minister got to know this, he was also very upset about it, because I think we need to respect each other. Because if we go to, analyze history, we can all keep saying things to each other. Madam, I've already apologized to you on the day itself. हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी है और द पोर्चुगीज की जगह यू पोर्चुगीज हो गया मोस्ट प्रॉब्ली एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. ये तुम्हारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और तुम चुकता है, धाचो माँ करता है, हमारे कान में डालता है, क्या मना हमारा हिंदी बेस्ट ऐसा हमारा है, ऐसा हम मनेंगे. हमारे बाबू आजगावकर की हिंदी आइको, मातृभाषा हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी हम जानते हैं, और हमारा बाबू आजगावकर कितनी बेस भरी हिंदी बोलता है, और तुम बोलता है कि हिंदी वो चूक गया तुम्हारा. गोंय किरण रिजिजूसु में कहना चाहता हूं कि गोवा ये ऐसा है कि भगवान ने दी हुई देन है. जो समुद्र पकड़ो या झरिया पकड़ो या टेंपल पकड़ो या तुम्हारा मंदिर, जो भगवान ने दिया हुआ स्वर्ग है. और भारत का ये गोवा ये स्पोर्ट्स हब होना चाहिए, स्पोर्ट्स हब होना चाहिए. आज गोवा जो है आज पूरी तरह से तैयारी में है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो तैयार है. जहां पे हम कम ऐसे किधर भी नहीं है. भारत का जो कितना ही बड़ा इवेंट रहने तो स्पोर्ट्स का वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. इस तरह गोवा फेमस अब का वर्ल्ड में है कि स्पोर्ट्स अपना जैसा टूरिज्म जो गोवा ये बढ़िया का बड़ा डेस्टिनेशन है, उसी तरह स्पोर्ट्स भी पूरा इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल में पहुंचना चाहिए. इसलिए मैं मांगता हूं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, जो अभी नेशनल गेम करने के लिए जो चाहिए जितना पैसा चाहिए उतना वो देने के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत की मदद चाहिए. सेंट्रल हमें जितना पैसा देंगे उतना कम रहेगा. हमने जितना चाहे उतना पैसा दो, और ये जो नेशनल गेम है वो 100% सक्सेसफुल हम करके दिखाएंगे, इसके अंदर डाउट नहीं है. बाबू आजगावकर मरे हिंदीन उलो, तामिळ उलो, कन्नड उलो, मराठी खंयच्याय भाशेन उलो, पण खंयच्याय भाशेन बाबू आजगावकर पैसेच मागतलो सरकारा कडेन रे. आता तो इंडिया कडच्यान पैसे म्हणटा, म्हणजे इंडिया हो आपण स्वतंत्र राष्ट्र. आता तुम्ही सीएमाची हिंदी ऐका, उसकी हिंदी देखो, आयको कितली सोबित है. लेकिन 10 साल लेट हुआ सही है, लेकिन ये इवेंट जब हम स्टार्ट कर 2008 से अभी तक, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स व्हाई इट इज लेट. सीएमान हिंदी स्टार्ट करताच रोकडोच व्हाईट फ्लॅग दाखयलो, शरणांगती, सरेंडर. ह्याच्यापेक्षा स्वर्गीय भाई पर्रीकराची हिंदी खूब बरी आसली. तो स्टेजीर कितलो कमी उलो, पण मोदी बरोबर अर्धे वर हिंदीन तो उलयतालो इतली गॅरंटीड. Just imagine. तुमकां याद आसतलीच, तुमी धाकटे आसतना स्कुलान क्लासीन आसतना एक असो क्लासीन एक भुरगो आसता पळय, सदांच आसतालो, जो बरें सदांच बेश्टो हांसत रावप एका तेका पळोवन. म्हणजे टिचर शिकयतना, कोण होमवर्क करतना स्टुडंट्सांक पळोवन हांसप, टिचर शिकयतना हांसप, मास पिटीक हांसप, प्रेयर्साक उबो आसता तेन्ना हांसप, एग्जाम आन्सर करतना हांसप, भायर येतना हांसप, भितर येतना हांसप, सगळें बेश्टो मस्त भुरगो रे क्लासींतलो. शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक दिवचे नात. आणि जो रेट कायद्यान मेळटा तो कायद्यान आमी दितलेच. शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक दिवचे नात. आणि जो रेट कायद्यान मेळटा तो कायद्यान आमी दितलेच. शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक दिवचे नात. आणि जो रेट कायद्यान मेळटा तो कायद्यान आमी दितलेच.
अबे ह्या क्लासींतलो हो मस्त भुरगो कळ्ळें मरे. आनी असलेच भुरगे बरे फुडारान व्हडले बरे अंतरप्रिन्युअर जातात, बिझनसमॅन जातात, सक्सेसफूल जाता. हांव कितें रॉंग उलयता न्ही, हांव जर तुमकां रॉंग उलयता अशें दिसता जाल्यार तुमी उगडास करात. तुमच्या टायमार क्लासीन आसतना एक असो भुरगो जो असो करतालो पळय तो आयज खंय आसा. जस्ट चॅक करा की तो खंय आसा तो, मागीर तुमकां कळटलें. Just imagine. कितें चल्लां हें सद्या गोंयान. हें चल्लां कितें गोंयान. लोकूय घुसपाल्या सामके की चल्लां तरी कितें सद्या. हायकोर्ट घुसपाला, एनजीटी घुसपाल्या, सुप्रीम कोर्टूय घुसपाल्या. एक कितें चल्लां काय म्हणून. मायकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन पळय आतां CAA, NRC हें कितें हाडलां पळय, म्हणजे हें कितें एक्झॅक्टली. हे सगळे जे आहा CAA, NRC हे सगळे पॉलिटिक्स. हे रोहन खंवटेक आतां असेंब्ली सेशन चालू आसतना अरेस्ट केला पळय, हें तुका रॉंग जालें अशें दिसना. रॉंग जाल्ले आहा 97 आयज बसून. CM करता रे हें सगळें. म्हणजे आमी आमचेर घेवप ते. मागीर कितें तर आनी कोणें घेवप तर तें तुमीच घेवप न्हू तें. हें बरोबर तुमचें मरे CM तुमचो मागीर तेजे सगळें खबर तुमीच घेवप न्हू. सो एज यू सी की कितें चल्लां सद्या गोंयान हो आमचो आयचो विशय आसा. आनी हे आमचें एक व्हरी इम्पॉर्टंट म्हत्वपूर्ण अशें टायमपास डिस्कशन आमी आयज हेजेर करता. आनी तो सद्याक कितें करतलो आतां, ताजो नॅक्स्ट स्टेप कितें आसतलो, ताजो नॅक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आसतलो काय फास्ट फॉरवर्ड आसतलो, अशे लोक ज्याच्या बद्दल आयज विचार करतात ते विजय सरदेसाय आमच्या बरोबर आसा. वेलकम. आनी दुसऱ्या सायडीक तुमी आतां पयलींच आयकलें सरकाराचो ट्रबल शूटर म्हणून जेका वळखतात ते मायकल लोबो आमच्या बरोबर आहा. ट्रबल शूटर काय ट्रबल मेकर ते मागीर कळटलें रोखडेंच आमकां न्हू. मुख्यमंत्र्याक कळटलें. मायकल, यू बिलॉंग टू ट्युरिजम इंडस्ट्री, हॉटेल इंडस्ट्री, कळ्ळें तुका. म्हणजे एक सांग म्हाका, इफ टकीला इज मेड ऑफ कॅक्टस देन वॉट इज कंपारी मेड ऑफ. श्रब्स. व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ लिकर्स, व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ लिकर्स हा मायकल. म्हाका सांग आतां नॅक्स्ट कोणाक घेता BJPन. ऑपोजिशनाचे दोग जाण म्हणजे विजय करिना कपूर एक्ट्रेस फिल्म बॉलिवूड. करिना कपुराचे पॅट नेम कितें. बेबो. हें मात तुका बरें खबर आहा मरे विजय. हा आमचो सभापती आहा तो खुबूच हे न्ही, म्हणजे असो सामको एक स्टेप फुडें. म्हणजे पयलींचे सभापती कशे आसले, बस थंय ना, बस बस खंय वचपाचें ना, बस थंय बस थंय. हो कितें डायरेक्ट मार्शल हांकां भायर व्हर भायर व्हर भायर 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 डायरेक्ट भायर घालता मरे हो. ती आतां तांणी प्रथा सुरवात केल्ली आहा. आनी खूब प्रथा सुरू करपाचो आहा तो न्ही. आनी तूं एक पयल्या तेजें ह्या आमच्या सभापतीचे राजेश पाटणेकर रे, तो एकदां कितें उलयता पळय तें कळत ना, फास्ट 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 उलयता पळय तो. हांगा बस रे, अरे या नो नो अशें बी म्हणटा. म्हणजे कितें कितें म्हणप ताका. 2020. हय हय रे 2020 खेळ्या भशेन उलयता तो. म्हणजे कितें तें फास्ट 2020 वयरच बेगीन खेळ्या, सिक्सरी फोरी मारून काबार गेम बेगीन. rightly pointed out by Vijay Sardesai. I will give him the credit for that. मायकल तुका क्रेडीट दिता, बरो बरो म्हणटा तुका, फुलां मळटा. आतां मायकलाचेर हांव उलयतां. तुमी जर आतां दोगी एकामेकाक बरें बरें म्हणपा लागले जाल्यार जस्ट इमॅजिनाचें दुकान चलपाचें कशें. हें म्हणजे हे डेमोक्रेसीची, लोकशायेची हत्या. डेमोक्रेसीचो मर्डर म्हटल्यार म्हाका उडास जालो. आमचे सभापती आसता पळय, प्रत्येक सभापतीची आपापली एक स्टायल आसता न्ही. म्हणजे प्रताप सिंग राणे सभापती कसो आसलो, सारको टेस्ट मॅच खेळटालो सुशागाद. आय सीट टेल द अमेंडमेंट्स सारको सुशागाद. मागीर अनंत शीड आसलो पळय तो तर वन डे खेळटालो कळ्ळें तुका. हय बरें केलें तें जालें तें, हय करया करया अशें रे. आनी हो आसा पळय आतां सद्या राजेश पाटणेकर, तो तर 2020 खेळटा फास्ट फास्ट सामकें. विजय, एप्रील सावन सोरो म्हारग जाता खंय. हे हेंचें सरकार करता तें. सो सोरो म्हारग जावच्या पयलीं एक दीस बसया मरे, अशें एक सांजे. आतां आतां इतल्या फातोडेर आमी ना रे बाबा, इतल्या फातोडेर सकाळच्या आमी ना. तूं सांजे जाल्यार सांग कितें तें. बरें बसया, खावया पिवया मरे आनी बील मायकलाक दिवया. चे कितें मायकल, तुका याद ना लास्ट टायम आमी बसलेले ते. लास्ट टायमची सेशन विसरलो तूं. लास्ट टायम
ह्याच टेबलार बसलेलो हांव. हांवें याद जालें मरे कितें चल्लां काय म्हणटा सद्या हें. Just imagine. आणि आता पळोवया असेंब्ली स्पेशल. Just imagine. जो सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट जाचो अभिनंदन ठराव आमचे मित्र बाब मोन्सेरातान मांडला ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावलो आसा. क्लेफासान मांडला ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावलो आसा. आय एम टॉकिंग अबाउट किलोमिटर्स. आयक तूं ओके सनबर्न न्ही हें सनबर्ना परस व्हडलें तूं करता तें बारीक चणे. स्पीकर सर हो मदीं उलयता. अरे तुका कितें कळटा हें? तूं शो मस्ट गो ऑन मरे. तुका कळटा कितें? स्पीकर सर फॉरेस्ट मिनिस्टर कर म्हण सांग. Please sit down. Please sit down. स्पीकर सर वो जे स्पीकर सर वो एजंट स्पीकर सर वो मंत्री एजंट कोणाचो 25 Members, cannot put any remarks here. Use parliamentary word. Use parliamentary word. Parliamentary word. Use parliamentary word. Nothing will go on record. Nothing will go on record. तो मंत्र्याक म्हणूंक शकना. Nothing will go on record. Kindly use the parliamentary word. Kindly use parliamentary word. Parliamentary word. Parliamentary word. म्हणूंक शकना तो. स्पीकर सर कितें उलयले? Parliamentary word सुन हांगा. Please sit down. सर Bus. स्पीकर सर कितें उलयता? स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याचो सब्जेक्ट. Nothing will go on record. Nothing. चलचना. Please. Nothing will go on record. फाटी घेवचे पडटले. अरे ताणे म्हणूंक शकना. आयकल तुवें? ताणे म्हणलें आयकलां तुवें? हांव सांगता तुका. ताणे कितें उलयलां तें पयलीं आयकलां तुवें? पळय तूं पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज कर. स्पीकर सर म्हणलें ना. स्पीकर सांगले बाबू सांगले जाले बस. जाले रे एक्सपंज जाले. एक्सपंज केले बस. एक्सपंज जाले रे. एक्सपंज केले. 7 अरे केले रे एक्सपंज केले रे. वर्ड एक्सपंज केलो. केले रे बस रे. स्पीकर सर ए तुझीच जमीन आहा तातून. स्पीकर सर अरे जमीन तुझी आहा तू प्रायव्हेट फॉर्म काढ न्ही काढल्या ती ना ते न्ही मिस्टर I will reply. अरे नो you don't reply sir. No you don't reply 1 minute. No, if you are going to cut trees, in a settlement area, you have to take permission from. बीटी थॉमस मुख्यमंत्र्याक सांगनासतना Please don't disturb. I have a document at my hand. स्पीकर सर स्पीकर सर reply mare. Minister. Speaker sir, let me reply. Minister, noted. What action you will take? Would mare. Noted. Mare. Oh, tell me. किधर से? Speaker sir किधे reply? तू काट्टे म्हणून सांग मरतो केबल. काट्टे म्हणून किधे सांग ना? स्पीकर सर, हांवें आत्तार सांगला रे. काट्टा. हेच न्ही. तू केबल तुमचो. खूपशे उत्तर दिवस स्पीकर सर तो उलयता मध्ये. मेंबर झिरो मेन्शन. स्पीकर सर सांगू न्ही काट्टे म्हणून. ते नोट करून घेतले न्ही. नोट करून घेतले न्ही. नो ऍक्सिडेंट जावन मागीर लोक मरतरीस. स्पीकर सर सांगता न्ही तो आयकूंक येना. सांग. स्पीकर सर आम्ही हेजे अर्जंट नाल्यार मागीर तुका ब्लेम करतलो आमी तुजी घरा कडेन येता. प्रत्येक फावटी चलचे ना सर. प्रेशराचेर येवं नाका सर. मंत्री बोवाळ मारूंक लागले सर. पॉलिटिकल मोशन मांडतो. स्टार्ट. यू कॅन स्पीकर सर स्टार्ट. स्पीकर सर गोली मारो आपल्या कॅटेगरीचे लोक उलयता हे. The entire world is aware that these minorities are facing tremendous atrocities and their percentage in the total population in these countries are declining year after year. The entire world is looking at India as a world leader, and the passing of CAA is a step in the right direction. I heartily congratulate our Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our Home Minister Sri Amit Shah ji for this historic decision, which will lead to a unified nation.
objection. It is on floor of the house. The liabilities have been growing gradually. Now I am naming here Jay Sargokar. However, the sustain the public expenditure by the state has a high multiplier effects on the state economy. Honorable Member Vijay Sardesai. The outstanding debt is Honorable Members expected Ravan to Khote. remain under the ceiling Honorable by Leader of the House FRBM Act. Digambar Kamath. Honorable Member Sri Luisin Falero. Honorable Member Alex Reginald. Member Dowdikar. It's my request. Please withdraw otherwise. Goa has been borrowing within Dowdikar, the please. limits by the At least you withdraw. set You're a by senior member of Government the House. India. There is a regular contribution to the Consolidated Sinking Fund CSF and Guaranteed Redemption Fund GRF. Senior member with the Reserve Dowdikar. Bank of India as a buffer for the prepayment of Member our Sujin Dowdikar. liabilities. I am requesting Rane, senior member of the House. Please take your chair. Senior member Sri Prasim Rane, please take your chair. Space through which the revenue can be augmented. However, I am taking the special efforts to plug leakages and improve the efficiency in the tax collection. Speaker sir, I am happy to inform this August House that for the first time since the implementation of the major tax reform of GST, the collection in the month of January 2020 have crossed the protected revenue of 14% growth. With the ongoing trend and tightened enforcement, similar growth is expected for the coming months. It is also my endeavor to contain the expenditure only for the essential purpose without compromising on the welfare of the state. Speaker sir, nearly 3,000 litigations are pending and upheld at various courts under the total gross budgetary expenditure works up to rupees 21,056.35 crores as against the budgetary estimated of rupees 19,548.69 crores for the year 1920 out of the total estimated expenditure of rupees 40. मित्रांनो, याचबरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हो कार्यक्रम आमी हांगाच सोंपोवया. कंटिन्यू करया. फुडल्या आयतारा मेळटा तुमकां कळ्ळें. प्रुडंट मिडियाचेर जस्ट इमॅजिन सांजचो 7:30 आनी 9:30 आयतारचो विसरूं नाका पळोवपाक. हसत रावा, खेळत रावा, बरे हेल्दी रावा आनी बरे युनायटेड रावा. इतलेंच म्हाका. चल बरें येता हांव. देव बरें करूं. Just imagine. Just imagine. Just imagine.